ज्या दीस गोंया भितर तांचे पार्टीचे कन्व्हेनर आयले ते अरविंद केजरीवाल आयले आनी येतना ताणें सुरवातच केली की काँग्रेसीचेर अटॅक करपाक जी ओपोजिशन आसा खरें म्हणल्यार 13 वर्सां भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आसा ताणें तांचेर अटॅक करपाक जाल्लो. दुसरी गजाल म्हळ्यार ताका जर कोणी उडयला दिल्लीक जाल्यार तो बीजेपीन उडयला आनी ताका जर भितरूय कोणी उडयल्लो जाल्यार तो बीजेपीन उडयल्लो जाल्यार ताजो अटॅक कोणाचेर उबारलो स्वाभावीक बीजेपीचेर. तें सोडून तूं येवन जर विरोधी पक्षा भितर जो काँग्रेसीचेर अटॅक करता. सगळ्यांक जे आमी कॅम्पेन केला बीजेपीचे बुराक जावं बीजेपीचे गुंडाराज जावं सगळे जे आमी कॅम्पेन केला दॅट वॉज अगेन्स्ट बीजेपी. वी आर द ओनली पार्टी ऑन द ग्राउंड. बुराकाचे कित्याक उलयला तुम्ही ग्राउंडार वचून लोकांक बुराकाचे कित्याक उलयला गुंडाराजाचे कित्याक उलयला फक्त काँग्रेसीचेरच कित्याक उलयलो. तुम्ही ग्राउंडार वचून लोकांक मेळूंक सोदना. तुम्ही फक्त आमी अलायन्स ग्राउंडारूच करून आसा. घरा बसून ग्राउंडारूच निवडून आसा. येवंक सोदता. दॅट इज द प्रॉब्लेम. दॅट इज द प्रॉब्लेम. तांच्यांनी इश्यू घेतले लोकांचे, आमी घेवंक ना. जो गुंडाराजचो इश्यू आसा तो सगळ्यांनी वांगडा घेवंक ना. ते सगळ्या बाकीच्यांच्या कामाचे क्रेडीट घेवपाचे अशे प्रयत्न हेंच्यांनी करचे न्ही. उदकाचो जो इश्यू आहा तेचेर सगळ्यात व्हडलें आंदोलन काँग्रेस पार्टीन बूथ लेवलाचेर पर्यंत वचून केल्लेलें आसा. आमी लोकां कडेन उलयत आसात.